बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, बळ दी. तुजी खबर पुरगुडपाक आनीक सगळीं जी उतरां हांव उलयता ती सगळीं तुजी उतरां कर. सगल्यांक ती आयकून तांचें जिवीत न्हवसरूंक ती बऱ्या मार्गार येवपाक तांकां ती आदार जावं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर पुरगुडपाक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा तांची तूं सगळीं कामां करून दी. तांची तूं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांकां सदांकाल हाजे फुडें दुसऱ्यांक धाडपाक तूं तांकां हुस्को दी. आनीक तांच्यो वायट संवय कितें पडे आहाय त्यो तूं तांकां उगट्यो कर, दाखोवन दी. आमेन. आयज जावन आहा 5 तारीख नोव्हेंबराची 2020. आमी ह्या दिसांनी चोयत येयलें रोजार कितको करपाचें आनी कोणाक करपा तें. आनीक आमी चेपी घालून भोंवताय. आमी तांकां बरें नांव दिलां, आंगोण म्हूण नांव दिलां, आंगोण. आनी जायत कांतर देखून आहा हेजे तियात्रान ह्यो घेताय. आंगोण कोता, हें कोता, तें कोता म्हूण दाखयताय, लोकांक उलयताय. हें चेपें घालूंक भोंवता, चेपें घालपाचें, चेपें घाता हें नांव तेका, आंगोण न्ही. हेजे काल उलयलें आमी. म्हणटच दुसऱ्या आनी सांतां आनी तेका हेका सायबिणीक चेपी घालपाची सोड्याय, ती ऑलरेडी मोन इफेर ना हाय. ही चेपी तुमकां पडटाय वायटान जियेवपा आनी इफेर ना व्हरपा आनी सुण्या भाशेन मरपा. ही चेपी तुमी तेका घालून भोंवताय ती ऑलरेडी स्वर्गार आहाय, ती ऑलरेडी स्वर्गार आहाय. ती स्वर्गार वचून आतां हितू वर्सां ती सूख भोगताय देवा बोले. सासणां भोगतलीं आनी आमकांय तेंचें मेळटलें. आमी पवित्र जायन पवित्र आसतो मेल जाल्यार तें गरजेचें. आयज पवित्र जालो, 4 दिसांनी शो केलो, मागीर सोडलो, तें मागीर तुगे मत तेजी आहा. तें तूं पवित्र मन ना जाल्यार तूं इफेर ना. आमी काल चोयतालीं जॉना गेलें जुवांवाचो गॉस्पल एवांजेल 5 वर्स वळ 14. पळय तूं आतां बरो जालोय आनीक पातो करिनाका ना तर तुका आनी कितेंय पास्ट जायत. पातो केल्या म्हणटा जेजू तुका आनीक कितेंय पास्ट जायत. कितें केल्यार पातो केल्यार आनी कितेंय पास जायत. पातो केलो जाल्यार तेका लागून जेजू तेका वॉर्निंग दिता, आनीक पातो करिनाका. थिंगांनी कांय ना. सारकें वॉर्निंग तें. नो एंट्री पड कितको बोर्ड आसता, नो एंट्री म्हळ्यार नो एंट्री. ते वचप ना. गेल्यार फायन इफेर न्ही तुका. आनी संवसारां मागीर सगळें सुण्या भाशेन जिवीत, सुण्या भाशेन मरण, ही तेजी नो एंट्रीची फायन. आनी चोय आनीक पातो करिनाका तेजी फायन ती आतां सांगिल्ली तें. पातोक तुवें केलें जाल्यार तूं नो एंट्रींतल्यान तेशें कोन्न. जेजून सांगिल्लें आनी नो एंट्रींतल्यान वचनाका. एक पाटी तूं वचोय बरो जाला वचोय. पळय तूं आतां बरो जालोय आनीक पातो करिनाका जालें. तूं ऑलरेडी वायटान आसलोलो. नो एंट्रींतल्यान वयता तूं. जेजून तुका 13 वर्सां बरो केलो, काकूट दाखयली, मसी म्हणटाय ती. ना देंवसरागे गोडी तेज्या पयलीं तुका तो फारीकपण येयलो जाल्यार तूं वचपाचो देंवसरागे फारीकपण घेवन. पूण देवागे काकुटी लागून तूं जीत उरलो आनीक तुका वचोन आज जेजून बरो केलो आनी मागीर तुका सांगिल्लें आनीक पातो करिनाका आनी नो एंट्रींतल्यान येयनाका पुरो.
आनी तो नो एंट्रीला गेलो जाल्यार तुका आनीक कितेंय पास्ट जायत ते आनी म्हाजी केसो पास्ट जातो ते आनी थिंगा तुका आनी म्हाजी खबर ना. पास्ट म्हळ्यार कितें काल सांगलें तुमकां कायली तूं उसळून उज्या पडप ताका पास्ट म्हणटात. वायटा परस पास्ट सारक्यान चड वायट केलें म्हणटच मागीर तुगे निसंटून जावप अशें कोन्न तें. आनी पातक करिनाका कितें करनाका पातकां म्हणना जेजून आनीक जायतीं पातकां करिनाका अशें करून बरयलो ना. आनीक पातक करिनाका एक देखून पातक तुमकां सांगिल्लें 10 मॅनामेंट आहा तूं सगळीं पातकां आहाय तीं तितूलो एक देखून मॅनामेंट मोडलें जाल्यार तुवें पातक केलें. तूं म्हणटा आपण नो मांदिता अको दुसऱ्या मोगू करूंक जायना म्हज्यान याला सगळ्या बॉक्सो रेडी आहा हें करूं आहा पूण दुसऱ्यांगे बरें जालो जाल्यार म्हज्यान चोवपा जायना. हेंचो तें कंपिटिशना पातक तें सगळीं गोंयकारां आतां 2 पयस जाल्यार म्हूण भुरग्यां कंपिटिशनाक घातायत. आदीं बाळो लोक आपल्यागे शेत रोयन शेतां देव कितें पीक दितात हायन ओ दिसोड्या काम आसा तें कोन्न लोक जियेतालो. पूण आतां कितें जालां आतां कंपिटिशन जालें. आतां आमकां मेळ्ळो नाका सांडलो जायें असो जिवीत जाला आमगेलें. देवा मोगान भोंवन पडे आमकां कितें देव दिवपा आसलोलो तें आमकां नाका. आमी देव नासतना सांडलो सोदून भोंवताय देव नासतना चेपी घालून भोंवताय. देव आसल्यार आमगे घरां बसून काम जाता तेंचो उतराचें काम जाता. आतां केसलें दुयेंस येयलें आतां म्हणलें टाळाचें कोन्न मिनती भितर बरें जालें मिनोत देखूं नाका बरें जावपाक. आनी तुमी वर्सांच्या वर्सां दुयेंस घेवन तुमी चेपी घालून भोंवताय लोकां एका सांतां आनी सायबिणी आनी हुरसांक. घरा मुखार एक हुरीस बांदताले आमी आदीं संवय आसलोली की आमगे घोराबो कातोलिकांक म्हूण दाखोवपाक आनी त्या हुर्साचें नोदरपण आमगेलें जिवीत न्हवसरूं आनी जो कोण लोक पास जाता तेंकां तेजे हुर्साचें नोदरपण तेंगलें जिवीत जेजू भाशेन करपाक तेंकां आदार दिवपा लागून आमी तो हुरीस बांदतालीं. आदीं जायत जाणांगे रस्त्यार पडे मेन रोडार पडे घोरां आहाय तेंगे हुरीस आहाय चडशे आहायत. आतां ओद्दां न्ही सायबिणी देखून कोंत्रेलां घालून सारकी भायल्या व्हरून दवरलो आहा की आमी सायबिणीचो मोग कोताय तसो तुमी सायबिणी मोग करयाय मो व्हेरी गूड बरें आहा. सगळ्या सांतांचो सायबिणीचो मोग केल्यार बरें कित्याक आमगेलें जिवीत तेंचे भाशेन आमी कोतोलीं केदों कोतोलीं मन होणावितरी. आतांचे आतां बदले म्हूण सांगिल्लें तुमकां जिवीत आतांचे आतां मुगे हो एक व्हिडियो आयकोन मागीर जेजू कितें म्हणटा चोय ना तर तुका आनी कितेंय पास्ट जायत तूं आंगवण मेळ्ळें म्हणून तूं चेप घालून तुमी फुलोवलीं मागीर कितें जाता आनी थोड्या वर्सांनी ओ थोड्या तेंपान तुमी जाणाय कितें वर्सां तुमकां दुयेंस जालें पोत्तून आनी दुयेंस जाता ना जाल्यार हो पडो मनीस बरो जालोलो तो एक 5 वर्सांनी मोत्ता हेंचें पास्ट जालें. पास्ट जाता आनी पास जातात तेका लागून ही सगळीं चेपी घालपाची सगळ्यो ही वायट पडे संवय आहाय ही सगळीं लॉंग काट आहाय ती सगळीं सोड्याय. मुगे ते 100 पॉयंट आहाय ते तुमकां हें कोराय म्हणल्यार तेज प्रमाण चोलाय 10 मानामेंट मांद्याय ते 100 पॉयंट कोराय देवागे देवा दियाय 10% आनी चोलाय. हितू तुमी आनी पातो करून पावपा न्हय आनी तुमगेलें जिवीत रोशीरोशीत जातोलें आनी दुसऱ्यांक आदरा जातोलें. 10 जाणां तुमी आदार कोतलीं सगळ्यांक दिश्टी पडटा तुमगे जिवीत. तुमी जिवी लिवींग सेंट म्हणटा ती जातरी मागीर तुमी स्वर्गार वयतलीं मदर ट्रिजा भाशेन. तुमकां संवसारांत लोकांक लिवींग सेंट म्हणपा जाय
दुसऱ्या आदार कोण दुसऱ्या बर कोण पड मनीस चलवता तो लिव्हिंग सेंट आनी तोच मनीस स्वर्गार वयतात. तूं संवसारांत दुसऱ्या स्वतायत जाल्यार तुका इफेर न्हू लास्टाक. हें मोदीन तुमकां सांगिल्लें स्वता कितें जाता तें. सुण्यांक मनजातिक्यान सुण्यांगे जिवीत आनी सुण्या भाशेन मरपा मो कीड देखून पडना लोक मेलो म्हणून. हेका लागून न्हू हें आनी आनी आमकां पुर्वजां गेलें कांय नाका तें सोडया आमी. तेणी पड्यो रिती रिवाज आंगवण्यो पड्यो केल्ल्यो ही आंगवण करपा म्हणून ती कितको मेल ती सांगिल्लें तुमकां कांय त्यो सगल्यो आमी सोडया आनीक आमगेलो घोराबो सुखी घोराबो म्हणटा तो करया. आनंद भरीत जॉयफूल फॅमिली करया आमी. होम स्वीट होम म्हणटाय तें भायल्या पड नांव माताय तें जॉयफूल फॅमिली म्हण बरोवन घे आतां. आनी तुमकां लोकां दिश्टी पडपा जाय आतां घराको दुर्गाको तो तुवें मोगरे रोयले जाल्यार त्या मोगऱ्याचो बरो वास येता. रस्त्यान वयता आसतना लोकां वास लोक चोवपा लागता खूंय आहा तर ह्या मोगऱ्या झाडू मागीर ती दिश्टी पडाय फुल्लो आहाय ती सगळीं तेंचो पोरमोळ वचयत. रस्त्यान वयता त्या लोकांक जायो बी म्हणटा तेंचो बरो वास येता. हेच करून आमगे तो जिवीत भर जाल्यार आमकां आनीक एडवर्टायज करपाचो गरज ना. लोकांक कोट्टोलें तूं जिवितांत कितें कोत्ता तें लोकां सोंपेपणी दिश्टपण येतोलें तुगे कर्तुबां तुगेलो वेव्हार तूं गरजे पावपाचो तुगेले आतां लोक बरो जाता तूं मागणी करून शिकयता दुसऱ्या जाणवाय दिता कितें कोन्न हो बायबल उपयोगाक काडपाचो ही जिवी उतरां तुवें कितें कोन्न जिवी करपाचीं आनीक ती जिवी उतरां लावन तुगेले आनी दुसऱ्यांगेले आनीक सगल्यांगे गरजेवंतां गेले आकांतां गेले पिडेस्तां गेले दुयेंस ओर गरजो कितको तांकां तितूंतली मेखळी करपाची हें लोकांक दिश्टी पडटलें तुवें सांगपाक गरज ना. मदर ट्रिजा पण बरें करता म्हूण सांगो भोंवलो ना ती बरें करीत गेली लोकांक दिश्टी पडत गेलें. तेंच जावपा जाय तें. आतां आमी होच घेया जॉन 5 घेया आतां स्टार्टिंग घेया ती हांवें एक वळ घेयलोली तें सगळें हुर्साचें सांताचें सायबिणीचें तें तुमगेलो दुबाव पडे आहा तुमगेले पडे वायट सुवात आहा ते क्लियर करपा लागून. कित्याक तांची पडे पुजा पडे जाता ती चड जाता सारकी इसपा भायर जाता आनी ती कोणा फायद्या पडलो ना चोय पास्ट जालां लोकां गेलें केलें तेंगेलें पास्ट जालां पास्ट वायट वायटाचें वायट म्हणटा तें कोण केलें तेंगेलें. तेका लागून हें सोंडी म्हूण सांगोंक तुमकां सारकी हितुली हांवें बरी सोजमणी दिल्या सगल्या तो एक वर्स मेळ्ळो म्हाका काल तो घाली म्हूण मागीर तो वर्स घालन आतां तुमगेलें सगळें क्लियर जालां. हिंगा थिंगा धांवपाचें बंद कोराय घरां सा मुगे तो व्हिडियो आयकले जाल्यार चोयले जाल्यार घरां सा तुमगेलीं कामां जाताय तुम पवित्र जाताय आनी म्हाजी काम करूंक लागताय. वेर्स 1 जुवांव 5 हाचे उपरांत जुदेवांचो एक उत्सव आसलो आनीक जेजू जेरुजाल्याक चडून गेलो. जेरुजाले वाटेन जेजू गेलो कितें फेस्त आसलोलें जुदेवां गेलें तुमकां सांगिल्लें जुदेव आनीक जेजू देखून एक हेंगल्या ज्युसांगल्या घरांत जल्मलो ज्यूस म्हणटा तेका किंग ऑफ द ज्यूस तेका हांवें खूब धर्माची नॉलेज आसलोली ओल्ड टेस्टामेंटान जुदेवां आनी जेजूकूय आसलोली फूल. तेका लागून 12 वर्सांचे जेजू तेंकोडे देव मंदिरांत राती रावन 2-3 दीस तेका बायबलाची क्वेशन कोन्न तेका जाणवाय जेजू दितालो 12 वर्सां भुरगो. आनी आमी ल्हान भुरग्यांक धमकायताय भिवयताय तुका पडलो ना मो तें व्हडले उलयता आसतना तुमी उलय नाकाय मो हेंचो हें काम गेलें घरांतलें
पळय वडिलां हांय ती उलयता आसतना भुरग्यांनी उलोवपा शिरपणा आतां हें हुंयसान येयलां हो कितें केसो खबरो येवं म्हाका कांय कळना हें कितको येयलें मग हुंयसान चोय देंवसार तुमकां कितको हें कोत्ता चोय आमी भुरग्यां बारायताय भुरग्यां आमी कोणशां दोताय वडील उलयता आसतना भुरग्यान उलोवपा शिरीपणा हें तुमी हुंच्या देवान सांगिलां या हुंच्या वाटेन हें सारकें म्हण म्हाका हें कांय कळना जेजून सांगिलां तुमी भुरग्यां भाशेन जाय तेन्ना तुमी स्वर्गार भितर सोदतलीं आनी तुमी म्हणटाय व्हडले आसतना उलयता आसतना व्हडलीं तेंच्या मदें भुरग्यांक तोंड घालपा न्ही म्हळ्यार कितें भुरगीं आहाय तींच स्वर्गार येतलीं भुरग्यां भाशेन जालें जाल्यार आनी तुमी आतां कितें चिंतिलां सगळीं इफेरना वचपाचीं तें सारकें तें चूक ना तें सारकें आहा तें जाणटे इफेरना वयताय तीं वयताय तुमी आनी इफेरना वचनाका अशें जालें तेजो मिनींग भुरग्यांनी जाणटेल्या मदें उलोवप न्ही म्हणटा तेजो मिनींग म्हाका आतां अशें करून सोजमूण मेळ्ळ्या इचो ही आमी ऑलरेडी सुण्या भाशेन दुकरा भाशेन मरपाचीं तेचे रेब्यां लडपाचीं तुमी आनी तितून लड नाका हिचो ही तेच सोजमणी जाणटेल्या मदें जाणटे उलयता आसतना भुरग्यान उलोवप ना म्हळ्यार कितें आमी ऑलरेडी सुण्या भाशेन जिवी जियेलीं आनी जियेतलीं आनी जियेताय तें तुमी जिये नाका हेंचो ही सोजमण भुरय आनी उडास भुरय तुमी जाणटेल्या मदें उलय नाकाय म्हणटा तेजी सोजमणीचो ही आमी पातकां रेवडोन वायटांत सगळें आहाय तुमी हितून येयनाकाय अशें तें हाच्या उपरांत जिदेवाचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजालेका चडून गेलो जिदेवागे उत्सव म्हळ्यार कितें फेस्त आमी फेस्त कित्याक मनयताय सातांक ती पळय रीत आहा ती पाळूंक लागीं आमी फेस्त मनयताय आमी ताका रेस्पेद दिताय मो सगळे इगोजी एक सांत आहा ते इगोजीचे फेस्त जाता वर्सा एक पाटी सांताक मान दिवपा आनी थिंगा मागीर व्हडलो गणगण जाता बारां सोरो आनी हें तें इस्टॉलां सोरो आनी सोऱ्या इस्टॉलां आतां चोयाय तुमी हें हेस्त न्ही हें जिवीत आनी पाड करपाचें लोकांचें इगोजी तो हेस्त जातात जाल्यार इस्टॉलांनी बारांनी सोरो ते एरियांत इलेक्शनां पड जाता सोरो बंद ते भाशेन हेस्तांक इगोजीन सर्कुलर काडपा जाय जो पळय लोक इस्टॉल घाता त्या इस्टॉलांनी सोरो ना सोरो सिगरेट पान जुगार कोण पळय ते गडगडो आनी पळय कितें घेवन येताय तांकां एंट्री ना तें बॅन तें आमगेले देवान शिकयलें ना आनी आमगेले हेस्ता तें नाकात गडगडो आनी कोण आतां सांगिल्लें बार्रां केसो बार्रां हेजी तेजी आमगे गांवचीं सगळीं पळय बार्रां आहाय तीं येताय थिंगा मागीर इस्टॉल घाताय व्हडल्यो संस्था आहाय त्यो केसोल्यो सोरो आनी फूल म्युजीक लायन हें लायन तें लायन हें सगळें आमी बॅन करपा जाय हेस्तांक आमी हेस्तांक कित्याक वयताय आमी हेस्तांक ते सांताक रेस्पेद दिवपा वयताय आमी थिंगा कायलींतूय सोडून उज्या पडों वचनाय इगोजे पळय फेस्त म्हणटाय तें तेका रीत रोवीस आनी माणसुकी आसपा जाय फकत इगोजें बरें न्हेसपाचें कूड दाखोवप ना तेचें केलें म्हणून तितून कांय फायद ना भायलें मागीर कितें जाता तें चोयाय तुमी हेस्ता बारांनी पिवन टायट म्हाजे तें कोण ना कितें कोताय मो इगोजी तो कितें प्रोग्राम आहल्यार सोरो म्हणटा तो सारको बॅन आसपा जाय ते लोकेलिटी उमके जाग्यार उमके पयस देखून तें पळय इगोज कितें पळय परमिशन दिता हें दिता भुसके पळय पयशे घेताय ताका तुमकां सांगिल्लें गडगडो आनी हें तें गॅम्बलींग ते लुगरार आसपा शिरपण जेजून मेजां पोत्तून उडयल्लीं इगोजी वचोन चोयलें जाणाय तुमी आनी आतां चोयल्यार पत्ती जालें आतां जेजूची आड येताय आमी जेजून पड नाका म्हणलोलें तें आमी हेस्ता दिसा सगळें कोताय आनी व्हडले व्हडले हेस्ता आहल्यार कितू दीस हेर लागो ती चोयली तुमी गडगडो आनी बार्रां सारकें फूल चलताय हें आमगेलें जिवीत सारकें देंवसरा गेलें
कार्नवाल पड कोताली तेश कोण तें कार्नवाल तेसो तो देंवसरा गेलो तो कार्नवाला पड पाट घेताय तेंका जिबी चोयाय तुमी कितें जालें तें चोयलो आसतो तुमी हांवें सांगपाक गरज ना हे सगळे पडे वस्त आहाय त्यो सगल्यो देंवसरा गेल्यो ते आम कातोलिका न्ही तें हो पडे एंटरटेनमेंट पडे म्हणटाय तो देंवसरा गेलो मनीस वर जालो आंगवण कोण म्हणटाय तुमी घराको आठ म्हणा तेगे घरां तो भितर सोयता टीव्ही घरां हो ना स्वता टीव्हीचे तो मनीस घरां भितर सोदता आनी तें टीव्ही वयर चोवप म्हळ्यार तें एक पातोक तें एक पडे उतर तुजे मोती वयता तकल्यां पडे भितर सोदता तें एक बी म्हळ्यार कितें आतां बी तुवें जमनीचें गायलें तेजो व्हडलो झाड जाता रूख जातात वाडत तें सुसेगाद तेश कोण पडे ही पडे वायट पडे उतर तुगे मोती वयताय तो बरो पडे मनीस जालोलो तेगे दुसरे दिसा सावन हेंचो एंटरटेनमेंट चालू घरां भितर सोचनी पयलो रेडी आहा तेका एंटरटेनमेंट सारको आनी ते दिसान तेगे पातकां पोत्तून कॉमेस जाताय तो चोयता हें तें चिंतू लागोता आपण एश कोतलो आपण तेश कोतलो म्हण चिंतू लागोता जालें पातोक बी तेणें वंपिलें ऑलरेडी गायलें जमनी आतां ते वाडोतात जितलें वाडोता तितलीं पातक वाडोतूय ते म्हाजी हेंच ते कार्नवाल आनीक ते सगल्यो खबरो सगल्यो देंवसरा गेल्यो तें पड कोताय तें भाग कोण घेयला वा तेका कोण आदार दिला तेंकां चोयाय तेंगे जिवीत कितें जालें तें आनी तुमकां दिश्टी पडटलें ती तो जिवीत बदल नाय जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटो तेंगे जिवीत कितें जालें तें ह्या वर्सा म्हणटा कार्नवाल नासलोलो आतां कितें जालें इगोज कार्नवाल बंद कोरया म्हणटाली त्या दोणां कॅथलीक इगोज म्हणटाली जायत वर जालें ती खबरी 15 वर्सां जायन गेली आसतलीं आमकां कार्नवाल नाका मो हें डिसिजन बरें घेयलोलें इगोजीन तुमी आतां कोरेम जाता म्हणून कोरेज कोमेस जाता म्हणून तुमी 3 दीस फॉल्ग मारया म्हणटाय हें फॉल्ग मारपा आमगेले कातोलीक धर्म नाच आमगे कातोलीक धर्माक जेजून एकू सांगिलां तुमी वसात आनीक म्हजी खबर परगोठात खबर परगोठाय मग कितें बायबल घेवन बोन बायबल फकत रिडींग करून दाखोवपानी लोकां जेजून खबर परगोठून तेंगे काळ जिकोन तेका मिलार कोन बरी कोन धाडली आनी हेंचे वचोन तुमी कोरया म्हणून सांगिलां आनी म्हज्या परस तुमी चड कोतले हें जेजून सांगोन तेका धाडली आनी आमी फॉल्ग मारूंक भोंवताय कार्नवालाक नाचोंक भोंवताय कार्नवाला स्पॉन्सर कोताय कार्नवालां पार्ट घेताय आतां सांगिल्ले त्या भाशेन इस्टॉलां सोऱ्या इस्टॉलां आमगेलीं कॅथलिकां गेलीं हेस्ताक इगोजीच्या सांतां आनी सायबीण आनी हुर्सा आमी मान दिवपा वयताय आनीक इस्टॉलां मागीर भायलें देंवसरा गेलें इगोजीन देव भायलें देंवसार तेशी मीस चलता अशी सगळ्या इस्टॉलांतलो म्युजीक इगोजी आयकता कानार पडटा जेजून पडे मेज पोतून उडयलोलीं ती आमी मेजां बांदून आतां सारकें गोटी कोन्न ती इस्टॉल कोन्न सारकीं लायसन्स घेवन इगोजी परमिटा पयशे पोवन बसके पयशे पोवन आमी तें सारकें लिगल केलां पोत्तून ह्यो सगल्यो वायट संवयो आमगेल्यो कॅथलिकांगेल्यो बंद जावपा जायो हो कॅथलीक न्ही तेका लागून सांगिल्लें तुमकां सोड्या मग कॅथलीक पण नंबर वाडून आमकां कांय फायद ना कॅथलिकांक गेलो तुम कांय बरें भोग नाय जाणाय तुमी आनी हें चालू जाल्यार भोगपा नाय तें नॅचुरल देवा गेल्या पडें सिस्टम आहा देवागे पडें राज आहा तें राज ते वायटाचें चल ना देवागे राज फकत मोगाचें मिलाग्रीचें देव म्हळ्यार कोण जैती वंत आमचो देव म्हणटाय आमी एक बरें वर्सां आहा तें म्हणलें काबा केलें सो खबर आमगेल्यो जैती वंत जैत म्हळ्यार कितें विक्ट्री जेजून हुसाचें मन आमकां जैत दिलें म्हणटाय आमगेल्या दुयेंसाचे आमगेल्या पातकांचे सगळे वस्तूचे जेजून जैत घेयलें हुसार मन म्हणटाय आमी तेका लागून जैती वंत आमचो देव म्हणटाय आमी
आनी आमी कॅथलीक कितें जालें, आमी जैती वोन जाय दुसऱ्यान जैती वोन करपा सुवातेरी आमी ताका पिन बेब दिकून आनीक हें कार्डान हेण आनी कितें ताबलान हेण आनी कितें हें सगळें जुगार कोन्न गॅमलींग कोन्न सगळें कोन्न आमी ताका मारताय आमी कॅथलिकां. आमी कॅथलीक ती आनी म्हणटाय जैती वोन आमचो देव. देव तो जैती वोन जाल्यार आमी जैती वोन जावपा जाय न्ही. आनी जेजून सांगिलां आपण केलें तशें तुमी कोरयाय आनी आपल्या परस तुमी चड कोतलीं. जेजून हितू प्रॉमीस दिला, गॅरंटी दिला सारकी. जिवे हांव तें आयज देखून आमच्या कानार पडटा हें चोय. पुरो हें वायट जिवीत पड केलां तें सोडयात. आनी नाका जेजून आमगेलीं पातकां सगळीं हुरसार घेवन मेलो म्हणटच आमकां हें फारीकपण आनीक पातकां बोक्स्य मो देवा कडेन मागपाची गरज ना. तूं तो आयज पवित्र जालो जाल्यार तुगे पातकां थिंगसा फिनीश सगळीं. तुगेलें हें नवें जिवीत कोमेस जातात. मिलाग्रीचें सगळें जैती वताचें. आयज सान तूं आनी तुगे घोराबो आनीक सगळे कातोलिकांक तूं जैती वंत करपा भोंवतलो. आयज सान तुगेलें काम बिजनस धंदो सगळो वाडटलो. जैती वोन जातो तूं सगल्या वाटेन. फकत मिलाग्र करपा हाटी न्ही, आख्खें जिवीत तुगेलें जैती वंत जिवीत जातोलें. हें सगळें पाड जिवीत आमी सोडया आनीक आमी जेजूचे भाशेन जैती वंत जाया. आख्खी आमगेली पिळगी सगळी जैती वंत जेजू भाशेन जायन सगळ्यांक एक नमुनो जातलो. आमगेलें जिवीत सगळ्यांगेलें एक फेस्त जातलें. आमी एक वरोस जातलें आनी फेस्ता वयतलीं मो रावताय. आमगेलें जिवीत फेस्त जावपा जाय कित्याक आमी जैती वंत. आमगे जिवितांतल्या लोकांक आमी आदार करपा जाय. हिंगा बंद करया. आतां रोजार करया. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजारूय आमकां सारकें गरजेचें. तर रोजरां ही उतर घाल्याय कोण पयलपाट व्हिडिओ चोयत तो. तुमगे फामिली गेलें, तुमगे सोयऱ्यां गेलें, शेजऱ्यां गेलें, दुस्मानां गेलें, नांव घालून रोजार करया. दुस्मान आनी भायरां नाकाय. जेजू दुस्माना लागून येयलो संवसारां. फ्रेंडां आनी फकत शेजऱ्यां आनी फकत तेगे माय आनी तेगे पायकू लागून येवंक ना. जेजू सोमेस्तां लागून येयलो आनी आमी देवागेली रोचणां आमी सोमेस्तां लागून वावरूंक जाय संवसारांत. फकत म्हाका न्ही, मुगे फामिलीकू न्ही, मुगे सोयऱ्यां इश्टांकू न्ही, दुस्मानां सारकें मेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. पवित्र आत्म्या, जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका जॅकलिनाचे फॅमिलीक, तेवदोमिराचे फॅमिलीक, कोलेताचे फॅमिलीक, जॉन्सीचे फॅमिलीक, सुकोराचे फॅमिलीक, जेसीचे फॅमिलीक, हेनरीचे फॅमिलीक, मोरियाणाचे फॅमिलीक, जिपोटाचे फॅमिलीक, जोकींचे फॅमिलीक आनी क्रिसाचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भलायकेन दवर. कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली पयस कर. तांच्या कामाचेर तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे पगार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय. तांकां सगळ्या गरजांनी तूं पाव. तांची कामां कितें आडोन उरलें जाल्यार तांकां त्या कामांतली मेकळी कर आनी तांचें तें काम करून दी. तांकां फायदो जाता ते भाशेन. आनीक तांचें जिवीत न्हवसरूंक तूं तांकां कुरपा दीत. तांच्यो चुक्यो तूं तांकां दाखय. तांणी वायट जिवीत सोडून तीं सगळीं पवित्र जावपाक तांकां तूं आदार दी. आनीक दुसऱ्यांक ही तुजी खबर परगोटूंक आनीक दुसऱ्यांक आदार करूंक
दुसऱ्यांचेर हात दवरून दुसऱ्यांक बोरींग करून दुसऱ्यांक नवें जिवीत दिवंक तूं तांचें काळीज आयतें कर, तांची मोनां उगतीं कर, आनीक तांचीं भुरगीं शिकतात तांकां तो इकमतीन भर, आनीक तांचें शिकोवप बरे भाशेन कर, आनीक कसलेंय दुयेंस तांच्या गोऱ्याब्याचेर वा तांचेर आहा जाल्यार तें सारकें बरें कर, आनीक तांच्या गोऱ्याब्याचेर कसलो शिराप आहा जाल्यार तांच्या मोतीन तर आहा तें सगळें तांच्या मोतींतलें भायर काडून सगल्यांनी तांकां मेकळीं कर. हें हांव मागतां सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवान. आमेन. जेजून जसो रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनीक तें झाड मुडाक तावन मेलें, सारकें करपोन गेलें, मेलें, तेच भाशेन हांव पळय कितें वायट दुयेंसां पळय कितें आहा तीं सगल्यांच्या गोऱ्याब्यांत आतां पळय रोजार केलां, तांच्या गोऱ्याब्यांत कसलीं दुयेंसां आहा, कितें वायट आहा ताजेर हांव शिराप घातां जेजूच्या नांवान, आनीक तें सगळें मोरोंक काबार जावन तांकां तातूंतली मेकळीं करूंक हांव हे दुयेंसाचेर आनीक वायटाचेर हुकूम घालतां, सारकें मुडाक तावन मोरपाक, आनीक तीं सारकीं मेकळीं जालीं म्हणून हांव मानतां, काळजांत मानतां आनी कसलोच दुबाव दवरना. आमेन.